मुरगांवकारांक एका वाटेन कोवीड दुयेंत सतायता जाल्यार दुसरे वाटेन गोंय सरकाराचें प्रशासन. वास्कोत कोवीड दुयेंताचो आंकडो 300चेर पावत आयिल्ल्यान मुरगांवांतले लोक भिवून दीस काडटात. जाल्यार दुसरे वाटेन गोंय सरकाराचें प्रशासन बायणाच्या लोकांची घरां मोडपाचो आदेश दिवन बसकेक हजर रावपाक लायता. मंगळारा दीस मामलेदार कार्यालयांतल्यान बायणाच्या लोकांनी मामलेदार कार्यालयांत सुनावणेक हजर रावपाचो आदेश दिवपी पत्रां धाडल्यान. लोक मात गोंय सरकारान चलयल्ल्या ह्या प्रकाराचेर बेजार आसात. दिल्ली कोर्ट जिखलोली, दिल्ली घालून कोर्ट जिखलोली आणि आता पत्ते हे येयला. आता कित करपाचें? त्यांकडे त्यांचे वगैरे अगोदर गवडे हास घालून मारपाचे. तेणी आम गवडे हास घालून मारून उडोवपाची. आम दुयेंसां चिंतली तेंगे चिंतली. वताकडे आम गोव्हर्नमेंटाकडे एक विचार कोत्ताय. कितें आनी कातें आम गोव्हर्नमेंटान सांगचें. तुमचे किती मागणी आता? आमची मागणी हा हे तुमची हॉटेल बंद करपाची. एक दुयेंस आयलो हा ते आमी काडटाय. हे आमकां तूं कोत्ता आमकां धोको वदिना काय. आमी मरोन वयतले. आमकां तूं मरपा वाडपा हें करपा हा जाल्यार आमकां तुमच्या हातीन माराय. आमकां घरां राय म्हणून आमी घरां रावली. आयज आमकां 5-6 दीस सुमार जाले आमी घरां आहाय. आयज आम खूंय भोंव नाय, खूंय आम भायर सरनाय. तें जेयताय खाताय न्हिदताय. पेय देखून जावं आम बरें जाल्या पुरो आम दुयेंसां लागना जाल्या पुरो आम देवाकडे मागताय. जेजू को मागताय सायबा जेजू हे कोणाकूच हें दुयेंस दिनाका आनी दिलें देखून जाल्यार तुजें अमृतें रगतान तें धुवन काड सायबा. आनी तितूनच आतां हे घरां लेटेर येताय. ही घरां लेटेर येता मरपाची दोनूय दोग घेवन जाल्यार तुमी आमकां सांगाय. मरपाच जाल्यार आमी नोटीस आमकां लास्ट 100 दीस पयलीं दिल्ले आमकां की डेट 6 तारखेक घाली. सो तेजे उपरांत आनी परत फ्रेश नोटीस दिली 12 तारखेची. 12 तारखेक सकाळीं 10:30 आमकां पर्सनल हियरिंग लागलो. हांव सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटाक जेन्ना आमकां घरांत राव म्हणटा ही गव्हर्मेंट स्टे होम स्टे सेफ म्हणून आनी ह्या पेंडेमिकान इतले बिजी आसतना सगळे जेन्ना वास्को लॉकडावन आसतना आमकां नोटीसी इश्यू करता ते कितें करपाक लागता कितें लागून करता आमकां कांय कळना. एक्चुली आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी आमी रावपाचे दर्या देगेन जेन्ना CZMP प्लान रेडी जावना कोर्टाचो डायरेक्शन आहा की ज्या पर्यंत CZMP प्लॅन जायना आनी फिशींग इनलेट डिक्लेअर जायना त्या पर्यंत ही नोटीस कांय काडपाची आसना. ही कोण नोटीस काडटा कित्याक लागून काडटा तें आमकां कांय कळना.